कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। हे आमचं मरे धंदो पारंपरिक आहे किती वर्ष या लोकांनी आपले आयुष्य सोपयले हा ओके. या दर्यात कळ्ळे आणि या लोकांना आम्ही आमचे वेगळे हे मानित ना हे लोक आमचे आणि आता आम्ही त्यांचं तुमचे. डिमांड किती असा आम्ही तुमका मानूंक ना वचो तांचे डिमांड किती असा आता ते म्हणता बुडन काढपाचे उडयेनी तशें ना हांकां जायना न्हू. ट्राय करपाची न्हू केन्नाच तशें बुडोवंक ना आणि खूप वर्षांनी ऍक्च्युली पडला ऍक्च्युली हे देवाचे उपकार कारण गेली 6-7 वर्सां काय शिराणी पडोंक नासलेली ह्या वर्सा ज्या पद्दतीन पडला आज लोकांक ती खावपाक गावताली मोरजेची शिराणी म्हटली की आख्या गोंयभर फेमस जाला कितें आमच्या भुरग्यांनी एक युनिटी करून ह्या फावटी जेन्ना जानेवारीन बुडोवंक गेले तेन्ना बंद केले कारण थंडेच्या दिसांनी शिराणी भरना दॅट इज द प्रोसिजर पूण जितकी गरमी जाता त्या टायमार ती मासान सुबेज भरता आनी आमच्या भुरग्यांचें अशें म्हणणें की तुम्ही बुडचे कोणीय हांगा येवन बुडचे आता तेंच्यांनी अशें म्हटलें की कोण तरी रिपोर्टर हाडलो म्हणून आमी आपयलो कोणी कोणाचो दर्या हो सगळ्यांचो पण भानगड कशें जाता तुमी होडयेनी बुडटा तितून कितें जाता तांकां एक प्लस पॉयंट गावता हे आमचे भुरगे देगेकच्यान पिवन वयता जो स्टॅमिना आनी दम लागता तितको उरना ते कितें करतात काल अशें तेंचें म्हणणें की काल तेंच्यांनी जे फातर आसात ते व्हेले शिणाणे म्हणे, पडटात तेच जर तुम्ही हांगाले फातर येयले जाल्यार फुडल्या वर्सा परत पडचे ना सो हांवें आतां तेंकांय रिक्वेस्ट केला आनी आमच्या भुरग्यांकूय रिक्वेस्ट केला की बाबा कितें आहा ते बरे भशेन उलोवन ते सेटल करा कारण 5 दिसाच्या शिणाण्या खातीर झगडी करून कांय अर्थ ना आनी कशें आसा आयज शिणाणी पडली म्हणून फुडल्या वर्सा पडटली अशी गॅरंटी ना आमी खंयच्याच भुरग्यांक आमचें एक बरें की आमच्या मोरजेंतल्या भुरग्यांक कोणाकूच सांगूं ना की बुडो नाका सगळ्यांनी बुडचे पूण तेंचें एकूच म्हणलें की देगेक येवन पिवन वचोन ते तुमी काडचे तुमी आख्खो दीस बुडा तुमकां जर पेंवपाक जाता जाल्यार आख्खो दीस बुडोवन तुमी आख्खो दीस काडचे उदकाचे सो आयज ह्या बारीकशा गोश्टी वयल्यान आयज सकाळच्यान एक्चुअली काल पळयलें लायक 150-200 भुरगे बुडटाले 200 घरांतले आनी तेंच्यांनी जर कोणाक दिल्यार तेंचे सगळे खावपा सारके जाले आयज तेंच्यांनी बुडोवंक ना कारण सगळेच जाण वयर उरले हांव म्हणटा की ते खूब जाणटे आहात शिवोलच्यान ते लोक बुडटाले पयलींच्यान हेजो अर्थ असो न्हू की तुमकां जाय तशेंच जातलें आनी जे भाशा ज्या पद्दतीन उलयतात तशी ना सो हांवें आमच्या हेंकाय सांगलां की तो शिवोलचो आपूण मोरजेचो असो कांय ना विशय दर्यान कोणूय येवन बुडचो पूण तेंचें एक म्हणणें आसा की देगेकच्यान बुडचे होडये घेवन बुडचे न्हू कारण होडयेन कितें जाता ते फातर घेवपाक तांकां इजी पडटा ते उखलतात फातर आनी ते ब्लॉक घेवन चल्ले सो हे तेंच्या म्हणण्या प्रमाणे काल तरी ते बुडले तरी आसतना तेंच्यांनी नाका म्हटलें तरी ते काल बुडले आनी तेंच्यांनी ते चडशे फातर तशें घेवन गेले जर ते फातर तशें व्हरपाक जाय जाल्यार फुडें जर शिणाणी पडटली जाल्यार ती माती पडची ना त्या पद्दतीन ती पडपाची ना सो आतां तेंच्यांनी एक बारीक मिटींग घेता म्हटलें आनी तेंच्या भितर ते रिजॉल्व करता म्हणून सांगलां